जो मेरेन विस्वासो भुरगो मेळना तो मेरेन आमी त्या भुरग्याक तिकेट दिवपाक शकना, कारण फाल्यां सकाळीं निवडून येतकर दुसऱ्या पक्षान गेल्यार आरजीचें नांव आमकां पिड्ड्यार जाल्लें नाका. त्या खातीर ती सुवात रिती उरल्यार उपकारता म्हण मनोज परब उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. तुम्ही म्हटलं की सगळे पंचायतीन तुमचे पंच मेंबर आसतले फावटी, कित्याक तुमी इलिगॅलिटीज नोटीस करतले सगळें कितें चल्लां तें. पूण आयज तुमचे तुमचो आमदार एकटोच आहा, तेच्या आमदारांचे एक वॉर्डान पंच मेंबर अनअपोज येयलो कित्याक कॅन्डिडेट नाशिल्ले. पळय थंय कशें आसा, जो मेरेन आमकां भुरगो कोण तरी ट्रस्टेड भुरगो जर फुडें येना जाल्यार आमी ताका बेश्टे नांवाक तिकेट आमी दिना. आमचो तोच प्रॉब्लम जाता की फक्त कोण तरी येता आनी आपूण रावता म्हटलें म्हणून आमी ताका तिकेट दिना. आमी त्या भुरग्याची स्क्रुटिनी करता, तो पळयता आमच्या वांगडा आसतलो ना. फाल्यां आमी ताका निवडून हाडलो आनी फाल्यां जर तो दुसरे कडेन गेलो, दुसऱ्या पॅनलाक गेलो जाल्यार फाल्यां आमची लज जावपाची शक्यता आसा. सो हांव डिटेलान थंय सांगपाक शकना की ते विलेज सांगपाक सोदता की तेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय त्या वाड्याचेर कितेंय आसलो. बट आमचो जो प्रोसेस आसा तितून जे ट्रस्टेड भुरगे आसा तांकांच आमी आरजीच्या अंडर घालता, ना जाल्यार आमी थंयसर वेगळ दवरता. कित्याक आमकां आमचो भुरगो दुसऱ्याच्या पॅनलाक गेल्लो नाका, आरजीचें नांव घाण केल्लें नाका. आरजीचे जे ब्रँड आसा त्या ब्रँडाचेर तेणी एक काळो डाग घातलो आमकां नाका. येदे व्हडले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमदार निवडून येवप आरजीचो आनी त्या सर्टन वॉर्डाक तेचे कडेन कॅन्डिडेट आनी ट्रस्टेड भुरगो मेळना म्हटल्यार ते बीन दोन वॉर्ड अनअपोज जिखलो. दोन वॉर्डान अनअपोज येयलेले एक बाती पंचायत आनी एक आगासेम पंचायत. सो दोनूय पंचायतीन पयलीं आतां एक तुमकां सांगपाक सोदता की हे आमकां भरपूरच्या पंचायतीन आमकांय प्रॉब्लम फेस जाला. कित्याक फर्स्ट जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें, जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना जालें की इलेक्शन सप्टेंबरान जातलें म्हणून. मागीर जालें की विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन जातलें म्हणून. तेन्ना म्हाजें पर्सनली सांगता की आमी सुद्दां जेन्ना इलेक्शनाक काम करताले आमी आमचे कॅन्डिडेट काडलेले, पूण लास्ट मुमेंटाचेर ओबीसी जाले. ओबीसी जाल्ल्या कारणान कितें जालें की आमचे जे भुरगे आसले ते ऑटोमॅटीक थंय फिल्टर जाले. खुबशा वॉर्डांनी अशें जाला की ज्या जाग्याचेर तेंच्यांनी क्लियर कट पळयला की आरजीचो खंयसर कोण कॅन्डिडेट आसा, आरजीचो बेस कोण आसा, खंयचो भुरगो एक्टीव आसा, सो तांकां कॅन्डिडेट मेळटलो काय ना हे कॅल्क्युलेशन जालें. आमच्या धिरेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे जाल्लें आसा, हांव सांगपाक सोदता. वाळपय जाल्लें आसा, उजगांव जाल्लें आसा, हे तुमकां सांगपाक सोदता आमी. पूण हे प्रॉपर कॉन्स्टिट्युएन्सीन बिरेशेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे कितें जालां, एक्झॅक्ट कितें जालां तें बिरेशीच तुमकां सांगपाक शकता. कित्याक हांव त्या वॉर्ड लेवलाचेर त्या लेवलाचेर हांवें स्टडी करूंक ना.